भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयज जाणून घेवया वाघा विशीं। ताका टायगर, शेर ह्या नांवानूय वळखतात। लोकां काणयांनी स्थान मेळिल्लो हो एक आक्रमक पूण खूबच देखणो प्राणी। शिवां इतलोच तो धाडशी आनी बळिश्ट। आशिया खंडांत संवसारांतले 50% वाघ मेळटात। बांगलादेश, सायबेरिया, मलेशिया, थायलंडांतूय ते आसात। भारताचो आनी शेजारी बांगलादेशाचो तो राष्ट्रीय प्राणी। सायबेरियन वाघ बंगाल टायगरा परस चड आक्रमक। भुरग्यांनो, वाघ हो माजराच्या कुळांतलोच प्राणी, पूण ताचे परस कितलेशेच पटीन बळिश्ट। वाघ गरड घालता तिचो आवाज 3 किलोमिटरां मेरेन आयकुपाक येता। तो एका दिसांत उणेच 25 किल मांस सहज खावपाक शकता। ताची 10 मदली एकूच शिकार यशस्वी ठरता, पूण एक हरण मेळ्ळें जाल्यार तो सप्तकभर कांयच खायनासतना रावंक शकता। रानांत नेमान शिकार मेळत जाल्यार वाघ 25 वर्सां मेरेन जगपाक शकता। भुरग्यांनो, वाघ चड पयस धांवना, चलत वता, पूण वेळ पडल्यार वराक 70 किलोमीटर वेगान तो धांवपाक शकता। हरण, रानडुकर असलीं जनावरां खावन तो जगता। पोट भरिल्लें आसल्यार तो सहसा शिकार करिना, पूण वेळ पडल्यार उदकांत देंवन मानग्याक पासून मारपा इतली शक्त आनी धाडस ताच्या आंगान आसता। वाघाचें वजन सादारण 300 किल। ताका दोळ्यांनी बरें दिसता, आयकूंक येता, पेंवपाकूय येता। गरमी आनी थंडेंतूय तो सहज जगपाक शकता। वाघाच्या दोळे आनी नाकाचेर वार केल्यार ते भिवन पळून वतात। भुरग्यांनो, वाघ हो दुर्मिळ जायत चल्ला। ताका लागून बऱ्याच वर्सां सावन ताचे शिकारेचेर बंदी घाल्या। पयलीं प्रतिश्ठे खातीर राजा महाराजा वाघांक मारताले। 125 वर्सां पयलीं भारतांत खंय लाखभर वाघ आशिल्ले, मात आतां 500 हजारूच उरल्यात। चामडे, दाद, नाखटां खातीर तांकां मारपाचे प्रकार घडल्यात। पर्यावरणाचे राखणे खातीर वाघ गरजेचे। आमच्या गोंयांतूय पासून 4-5 वाघ आसात। वाघाचीच एक प्रजाती आशिल्ले बिबटे हांगा आसात। वाघांक व्हडलो वाठार लागता। ते कितलेशेच किलोमीटर भोंवत असतात। दुसऱ्यांचे हद्दीत ते सहसा वचनात। तांणी मनशांचो हल्लो करिनासतना 2 किलोमीटर मेरेन गुपचूप फाटलाव केल्ल्याची उदाहरणां आसात। जखमी जाल्ले वा जाणटे वाघ नरभक्षक जाल्लीं उदाहरणां आसात। मजा म्हळ्यार सगळे प्राणी आशिल्ले आफ्रिकेंत वाघ मात नात। भुरग्यांनो, हिंदू धर्मांत वाघाक मानाचें स्थान। दुर्गा देवीचें तें व्हान। आदल्या काळार ऋषी मुनी वाघाच्या कातड्याचेर बसून तप करताले। कपडे म्हूण ताचो वापर करताले। सर्कशींतूय वाघाचो वापर जातालो। उज्याच्या रिंगणांतल्यान ते उडकी मारताले, मात प्रत्यक्षांत वाघ उज्याक थर्त भियेता। बरेच लोक वाघांक पाळटात। थायलंडांत बौद्ध भिक्खूंनी वाघ पाळ्ळ्यात। ते पळोवपाक खूब लोक गर्दी करतात। वाघां विशीं खूब समज आसात, पूण ते प्रत्यक्षांत गैरसमजूच। तांचे नाखूट गळ्यांत बांदल्यार दुयेंस बरें जाता। तो आसता थंय वायट आत्मे येनात अशें म्हणटात, मात हाका एक्कूय पुरावो ना। तर असो हो वाघ, रानाचो राजा। बरें तर भुरग्यांनो, मेळुया फुडले खेप। तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात।